चोरवेस्पोरान 6 दिसान ह्या संवसाराची सगळी रचना ताणें घडोवन 6व्या दिसा त्या दिसा चोरवेस्पोरान मनशाक रचलो. मनशाक रचून हाडलो. कशें केलां पळय तें पवित्र पुस्तक सांगता. आपल्याच रुपकारान चोरवेस्पोरान सगल्याकीन पयले पुताकूच रचलो. माती घेवन मातयेचो पुतलो करून आनी ताच्या त्या नाकापोंतान जिविताचो स्वास थिंगा फुंकलो. तो मनीस जिवो आत्मो जालो. सगल्याकीन पयलो मनीस आदाम. ह्या संवसारान जायते जाणांनी बरयल्ल्या. जायते विश्वासूय आसात, जायते भावार्थ आसात, जायते धर्म आसात. पूण हो धर्म हो पळय आसा तो भावार्थ आनी तांचे भाशेन आसा पळय ते शास्त्रां ते सगल्यांक बारकायेन तर पळयत जाल्यार खरेंच म्हणल्यार ह्या पृथ्वीर मनशाक कसो ताणें रचला ताचें सारकें सुटावें तुका खंयसरूच सारकें मेळचें ना, फकत पवित्र पुस्तक सोडून. जाल्यार ताचें नांव कितें? ताचें नांव कितें? आदम. आदम नांवाचें अर्थ तूं जाणाय? गरो म्हटल्यार माती. ताचो अर्थ ताचें नांव गरो म्हणल्यार सारको गरो आसलो आसतलो. जाल्यार आदम सारको गरो आसतलो. कित्याक? चोरवेस्पोराचे उपकारान चोरवेस्पोरा भाशेन कितलो सोबीत ताका चोरवेस्पोरान जोडलो आसतलो. सारकोच बरो तो दिसता आसतलो. सारकोच पूर्ण तो आसतलो. जाल्यार ताचें नांव कितें तें आतां आमी जाणो. रायट. आतां खरेंच म्हणल्यार ताचो बापूय कोण तें तुमी जाणाव? आदामाचो बापूय कोण तूं जाणाव? तोच तो. हो आख्खो संवसार रचून हाडला पळय तो चोरवेस्पोरूच. हें अद्भुत न्हय? आख्खी पृथ्वी करपी ह्या आख्खो संवसारूच तो रचून हाडटा पळय तोच चोरवेस्पोरूच आदामाचो बापूय. कितलें अद्भुत. तिसरें, आदामाची बायल. कोण ती जाणा तुमी? एव. एव हें नांव कोणें दवरलां तें तूं जाणाय? आदामानूच दवरलां. तिसरो आवेस्वर वोड 20. आदामान आपले बायलेचें नांव एव दवरलें. कित्याक? जितले मनीस आयज जिवे आसा पळय तांची सगळ्यांकीन व्हड आवय तीच. जाल्यार मोगान आदामान आपले बायलेचें नांव एव दवरलें. बरें आसा. आतां दोगांयनी मेळोन थोडे भुरग्यांक जल्माक हाडलो. तांचो सगळ्यांकीन पयलो पूत कोण तें तुमी जाणो काय? कैन. दुसरो पूत कोण तें तुमी जाणो काय? आबेल. पूण कैनान आबेलाक ताचेर बेजार जावन ताका मारून उडयता. ह्या भाशेन जिवेशी मारल्या उपरांत चोरवेस्पोरान आबेलाचे सुवातेर आनी एक पुताक आदामाक आनी एवेक ताणें थिंगा दिलो. त्या पुताचें नांव कितें तें तुमी जाणाव? चवथो आवेस्वर 26वी वोड आमी सगळीं आतां वाजुया. आनीक वोड 25वी. आदाम आपले बायले लागीं गेलो आनी आतां ताणें एक पुताक ताणें जल्म दिलो आनी ताणें ताका नांव दिलें. ताचें नांव सेत. चोरवेस्पोरान म्हाका आबेलाचे बदलेक जाका कैनान मारलो आनी एक पिळगी दिली. सेताचो पर्यान आनी एक पूत जल्मलो आनी ताणें ताचें नांव इनोश दवरलें. जाल्यार आयकात. त्या उपरांत आदामाचे आनी जायतीं भुरगीं आसलीं. आदामाचीं कितलीं भुरगीं तें आमी नको. आदाम आनी एवेन तेज्या उपरांत आनीक पुतूय जल्मले, धुवयो जल्मल्यो. तांच्या सगळ्यांचो हिशोब कितलो तो आमी नको. पूण येत्याक जाणांचें नांव पवित्र पुस्तकांत सारकें बरयल्लें आसा. तांचो पयलो पूत जावन आसलो कैन, तांचो दुसरो पूत जावन आसलो आबेल आनीक तिसरो पूत सेत. ह्या तिगांचे विशीं पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें आसा. बरें आसा. आदाम ताणें जल्म खूंय घेतलो तुमी जाणो काय? तुमी खूंय जल्मला पळय तुमी बरीं जाणा आसतलीं. म्हटल्यार आतां तुमी म्हाका अशें म्हणूं नाका तुमी हॉस्पिटलांत जल्मल्या म्हूण. थोडीं जाणां अशेंच ती सांगतात. हांव कितें म्हणूंक सोदतां पळय तें खंयची सुवातेचें नांव. आमी अशें म्हणटा
जल्म जाला पळय ती सुवात. जाल्यार तुवें खंय जल्म घेतला तो हांव जाणा. तुमी खंय जल्म घेतला तुमी जाणा आसतले. पूण आदोमान खंय जल्म घेतला तें तुमी जाणो काय? ईदन म्हणटा त्या बागेंत. ईडन म्हणटा तें ताचो अर्थ जाणा तुमी? संतोश बोरीत हो ताचो अर्थ. हो म्हटल्यार जायतेंच उदक आसा हें ताचो अर्थ. जाल्यार थिंगा भरपूर उदक आसा पळय ती सुवात. त्या बागेंत 4 नदी आसात. त्या मनशाक संतोश बरीत करूंक तें सर्वेस्परानूच रचून हाडला पळय तें बाग. जाल्यार ताचो जल्म खंय जाला पळय तें आतां पळयला. जाल्यार आतां केन्ना तो जल्मलो? 6000 वर्सां आदीं जल्मलो. हो हिशोब आदमान ताव अब्राहम म्हणल्यार 2000 वर्सां. अब्राहमान तावन दावीद पर्यंत 1000 वर्सां. दाविदान तावन जेजू येवसोर 1000 वर्सां. आतां कितले जाणे ते तुमी जाणाव? 4000 वर्सां. आनीक तर तें सोंपें करीत म्हणल्यार आदामान तावन अब्राहम म्हणल्यार 2000 वर्सां. अब्राहमान तावन जेजू क्रिस्त ये पर्यंत 2000 वर्सां. जेजू क्रिस्ताच्या जल्मान तावन आतां पर्यंत 2000 वर्सां. म्हणल्यार आयज सान 10 नोव्हेंबरार आमी वचप म्हणल्यार आदम पळय जल्म घेतला तें 6000 वर्सां फाटीं. 6000 वर्सां फाटीं आदमान जल्म घेतलो. आदाम ह्या संवसारान जल्म घेतलो कितली वर्सां तो जियेलो जाणा? 930 वर्सां जिवो रावलो. आदम कितली वर्सां ह्या संवसारान जियेलो तुमी जाणा? 930 वर्सां जियेलो. उत्पत्तीचे 5वो अवेस्वर 5वी वोड हांव वाचता. ह्या भाशेन आदमाची सगळीं वर्सां 930 वर्सां आसलीं. त्या उपरांत तो मेलो. जाल्यार आतां आदमाच्या विशयांत आमी कितें तरी शिकल्याव. रायट? जाल्यार आतां एवे विशीं कितें? एव अद्भुत रितीन सर्वेस्परान तिका रचून हाडली. कशी काय? पवित्र पुस्तकान आमी पळयताव सर्वेस्पर तो आदमाक एक काम दिता. कसलें काम दिलें? मातशें आतां आमी पळोवया. 2रो अवेस्वर वोड 15. उपरांत सर्वेस्परान आदामाक घेतलो आनी आदाम ते बागेंत दवरलो. ताणें तितून वावर करचो आनी ताचो सांबाळ करचो. ईदन बागेची ताणें सांबाळ करचो म्हटलें. ईदन बागेंत ताणें काम करूंक ताका म्हटलें. म्हटल्यार ईदन बागेचो पळय गार्डनर कोण तो? कोण तो गार्डनर? आदमाक एक गार्डनर कसो तिंगा दिलो. ताणें ताका ती बाग बरे भाशेन सांबाळच्याक जबाबदारी दिली. आनी इतलेंच न्हय आनी मुखार पळोवया. आमी सगळे मेळून वाजोवया 19 वोड. सर्वेस्परा देवान जमनी वेलीं सगळीं जनावरां आनी अंतरला वेलीं सगळीं सुकणीं रचलीं. तांकां कसलीं कसलीं नांवां दिता तें पळोवंक सर्वेस्परान तांकां मनशांची हाडलीं. दर एकाक मनीस नांव दितलो आसलो तेंच नांव तांकां पडटलें आसलें. तेंच नांव पडटलें आसलें. आदमाक सर्वेस्परान एक काम दिलें. आनी कितें काय तें काम सर्वेस्परान दिल्ल्या पळय त्या बागेंत ते ईदन बागेक बरे भाशेन तुवें तिंगा सांबाळ कर म्हूण सर्वेस्पर हें आदामाक काम दिता. आतां तुमी मातशें आयकात. सर्वेस्परानूच हो संवसार रचून हाडला. तो रचणूकदार. पूण ह्या रचनेचो सांबाळ करूंक आनी सुरक्षा करपाक मनशाकूच जबाबदारी दिल्या. आयकात. ते रचून हाडला पळय ते सर्वेस्परान. पूण हे रचून हाडला पळय ताका मनशाक तातूंत काम कर. ताचो बरे भाशेन सांबाळ कर. बरे भाशेन ताची राखण कर. ह्या भाशेन म्हणून मनशाक ताणें ती जबाबदारी दिली. आतां सर्वेस्परान आदमाक त्या बागेंत दवरून ती बाग सगळी ती तयार करून ताका दिली. ह्या भाशेन ताका जबाबदारी दिवन तितलेंच न्हय पूण पृथ्वीमेर आसा पळय ती सगळीं मनजात आनी सुकणीं तांकां कितें नांव दवरतलें म्हणून तें पळोवया. सर्वेस्परान सगळे मनजात आनी सुकण्यांक सर्वेस्परान ताचेशी हाडले. जेन्ना सगळीं मनजात आनी सुकण्यांक आदमाशी येवन हाडल्या उपरांत फकत दादलेच म्हणटा पळय ती मनजात येयले वो दुसरे बायल मनजात पळय म्हणटा ती येयल्या वो ती जोडप्यां कशीं येयल्या तें तुमीच मातशें सांगात. तुमी सांगात. ती सगळीं मनजात जोडप्याच्या रुपान जोडीं कशीं आयलीं. चालते भाशेन जेन्ना लग्न जाता मनशाक विचारता दादल्याक तुजे बायलेचें नांव सांग तेन्ना तो सारकोच लोचता.
आ सांग रे, तुजे बायलेचें नांव सांग. तेशें विचारतना बरो लोसता. त्या उपरांत बायलेक तर विचारलें जाल्यार तुजे घोवाचें नांव सांग म्हळ्यार तिवूय सारकें बरेंच लोसता. आनी तिंगा ती म्हणटा जरी तर तूं नांव सांगूंक जाय तुमकां भितर येवंक दिवचें ना जाल्यार आतां कितें करया. तेंवूय नांव सांगता आनी घोवूय नांव सांगता. आतां घोव आनी बायल दोगांयनी भितर येवंक जाय जाल्यार नांव सांगोंक जाय. आतां आदावाशीं हांव विचारता तुमकां फकत दादलेच थिंगा सोर ते मनजात आयली ना. जेन्ना सोर्वेस्परान सगळी मनजात पळय थिंगा घेवन आयलो तेन्ना ती सगळीं जोडप्यां कशीं आयलीं. आनी आदावान पळयलें, बैल येयलो, गाय येयली, बोकडो आयलो आनीक बोकडी आयली, जाल्यार घोडो आनीक घोडी आसून आयली. आनीक हें सगळें तो पळयतालो. हीं सगळीं आतां जोडप्यां कशीं आयल्यां. दादलो बायल कशी, दादलो बायल आनीक दादले आनी बायल हेंकां सगल्यांक नांव दिवन हांव अशें चिंत्ता आमचो हो आदाव पासून कितें तरी चिंत्ता आसतलो. हें सगळें कितें हीं सगळीं जोडप्यान येयल्या, जोडपी आसा सगळीं, पूण म्हज्या सांगाता कोण ना. खरें म्हणल्यार कितें घडलें? असले विचार आदावाचे भितर कितें तरी ते येयला आसतले. त्या उपरांत वोड 20 आतां आदावान सगळ्या पोसपाच्या मनजातीक अंत्रुलावेल्या सगळ्या सुकण्यांक आनीक सगळ्या रानवटी मनजातीक मनशां नांवां दिलीं. पूण आपणाक सांगात करपाक सारको ताका कोणूच मेळूंक ना. म्हणटो सर्वेस्परा देवान मनशाक एक बरी न्हीद घाली आनीक तो न्हिदलो आसतना ताची एक बोर काडली आनीक तिचे सुवातेर मांस घालें. आनी उपरांत दादल्यान ताव काडलेली बोरीची सर्वेस्परा देवान एक बायल केली आनी तिका दादल्याशी हाडली. तेन्ना दादल्यान म्हणलें, शेकी ही म्हज्या आडाचें आड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. तिका नारी म्हणटली कित्याक नोर हाची तिका काडल्या आनी तिका बोरयेंतली काडला म्हणून. आनी सगळ्यांकीन पयलें गीत पळय तें गायलां तें तो आदावच कोणाक पळोवन? आपले बायलेक पळोवन. हेंच तें जेन्ना नवें नवें काजार जाता पळय घोव आपल्याचे बायलेक पळोवन जायतीं गितां बरयता. सारकींच नवीं तीं. वय कितें म्हणटले कविता न्हू, वय वो ना. कोणें अशें म्हटलां, एव्हरीवन इज अ पोएट वेन ही इज इन लव्ह. मोग कोत्ता पळय तो दोरेक आतां थिंगा कविता बरयता. तेका लागून जायते SMS येतात न्हय. मोग कोत्तात पळय ते चेड्या चेडवांचेर नदर मारया. त्यांच्या पळय जिविताचे सगळे आसा पळय ते SMSूच आसा न्हय. सगळे ते कविता ते खंय सुरू जाला ते तुमी जाणाव? आदामासानूच सुरू जाला. जशें ताणें अस्तोरेक पयली एक कविता बरयली. कसली ताणें कविता बरयली? म्हजे आडाचें तें आड, म्हज्या मांसाचें तें मांस, ही मोचे बोरयेसान ती काडलेली अस्तोरी. कितें कविता ती? अद्भुत कविता. जाल्यार तुमी आतां आयकात. आदावांक सर्वेस्परा कडून तेणें काडून हाडला जाल्यार एव आदावाचे बोरयेंतल्यान रचून हाडल्या. आमच्यो बोरयो आसा. चालते भाशेन अशें म्हणटात, हें कितलें सोदें हांव नोको. दादल्या खूंय एक बोर उणी आसा खूंय अशें म्हणटा म्हणून मेजी नाकात. रायट. दरेक मनशाच्यो बोरयो तातूंत एक तरी बोर उणी आसता हें हांव सारकें तुमकां सांगूंक जावचें ना. जाल्यार ती उणी आसा पळय तें आडाचें कितें जालें? म्हणल्यार तुमचे बोरयेंतल्यान सर्वेस्परान एक अस्तोरेक तयार केला. आयकात भावांनो, तुज्या बोरयेंतली एक बोर काडून सर्वेस्परान तुज्यो सांगातीन ती सर्वेस्परान खंय तरी तुका करून दवरल्या. आतां तुज्याच ते बोरयेंतले तुजे ते जिविताच्या सांगातीन जावच्याक एके अस्तोरेक तो सर्वेस्परान रचून हाडला जाल्यार आतां म्हजो प्रस्न जावन आसा, जेन्ना लग्न जाता पळय तेन्ना चेडो चेडवाकीन व्हडलो आसूंक जाय काय? हें आनी कितें हिंगा थिंगा सावन तीर म्हजेरूच मारला काय? तुमचे मदें कोण आसा काय असो? आतां आदावाचे बोरयेंतल्यान सर्वेस्परान कितें केलें? एक रचून हाडली. जाल्यार म्हजो प्रस्न कितें आतां? त्या लग्नान दादलो व्हडलो आसूंक जाय जाल्यार ती अस्तोरी व्हडली आसूंक जाय? आतां आमी हांगा पळयता आदावाचेच बोरयेंतल्यान एक अस्तोरी केल्या. सगळ्यांकीन पयलो हांगा
दादलो आनी ताच्या उपरांत अस्तोरी. ह्या पासत लग्न करचे वेळार दादलो पळय तो आसता व्हडलो आसता आनी बायल ल्हान आसता, कित्याक दादल्याच्याच बरयेंतल्यान ते बायलेक केलेली आसा. ह्या पासत हें चालतें. अब्राहमाची वर्सां 100 जाल्यार साराची वर्सां 90 वर्सांचें. चालते भाशेन लग्न करतना चेडवांतायन चेडेच व्हडले ते आसतात. अशें हांव म्हणोन एक युनिवर्सल स्टेटमेंट म्हणना. कसल्याय एक कारणाक लागून चेडूं चेड्याकीन 1 म्हयनो 2 म्हयने जायत चेडूं चेड्याचेन व्हडलें आसा जाल्यार तीं दोगांय काजार जावपाची आशा दवरता. ही सोर्वेस्पोराची इच्छा जावन तीं आतां लोगीण जावंक वयता जाल्यार हें पातक काय? अशें प्रस्न केल्यार हें पातक म्हणोन अशें म्हणप सारकें न्हय. त्या पासत ह्या विशयाचेर तुमचें मन तुमी पिडार करिनाकात. तशेंच तुमचो वेळ वेस्ट करिनाकात. त्याच भाशेन आदामाची बोर घेवन एवेक रोचली. तो आदाम सोर्वेस्पोरान ताका रचून हाडलो. एव आदामा पासत रचून हाडली, कित्याक आदामाक ती आदार दिवपी त्या भाशेन तियेन रावची. ह्याच उद्देशान सोर्वेस्पोरान अस्तोरेक थिंगा रोचल्या हें आमी पळयतांव. रायट, आतां आमी एवे विशीं पळोवया. एव ह्या नांवाचो अर्थ आमी जाणो काय? जिवीत. कितें? हवेचे नांवाचो अर्थ जिवीत. ह्याच तरेन एव पयली अस्तोरी. एव पासून ते एदेन बागेन ती रोचलोली. ते एदेन बागेचे ती अद्भुत ती सोबीतकाय पळोवपाची सगळ्याकेन पयली अस्तोरी, पयली बायल, सगळ्यावेन पयली आवय एवूच. आतां बोळ कितें आनी अस्कोतकाय कितें पळोवया. कितें पळय तें बोळ. आदामाचे जिवितान आनी एवेचे जिवितान कसलें काय बोळ तें आमी आतां पळोवया. पयलें, मनशा कुळाचे सगळ्याकीन पयले पळय मनीस जल्मला तें हें बाग आदामाक आनी एवेक सोर्वेस्पोरान दिलें. दुसरें, मनशाच्या रुपान रचल्या हीं मनशां सोर्वेस्पोरा कडेन सारकीं तीं उलयतात. सोर्वेस्पोरी तांचे लागीं सारकोच उलयता. सोर्वेस्पोराच्या सांगातान रावप एक अद्भुत तांकां संदी सोर्वेस्पोरान तांकां ती दिली. They were having great fellowship with God. They could talk to God and God would talk to them. ती सोर्वेस्पोरा कडेन उलयतालीं आनी सोर्वेस्पोर पासून तांचे लागीं सारकोच उलयतालो. आनी तितलेंच न्हय, आदामाक पळय सोर्वेस्पोरान जबाबदारी दिल्या पळय ती, ते एदेन बागेन काम करप आनी तितलेंच न्हय, ह्या पृथ्वीचेर सगळीं रावता पळय ते मन जातीक ते सगल्यांक नांव आदामानूच दिल्या. आनी इतलेंच न्हय, तांकां आनीक पासून भाग मेवला म्हणजे ह्या संवसारांत मनशाकूळ आनीक मुखार वाडोवच्याक सगळ्याकीन पयली घोव आनी बायल हींच आसली. आजचेकून व्हडतें आनीक बोळ आमी तितून पळोवंक जायना. आजून आनीक बरें वय तें आमी जाणा जावचें. आनीक दुसरें सोत अशें ना. बोळ म्हणल्यार सगळ्याकीन पयलें हांकांच रचून हाडला. तीं पयलीं घोव बायलां एडेन बागेक पासून तांणीच सगळ्याकीन पयलें पळयलां. आनी तितलेंच न्हय, सोर्वेस्पोरांत तेंचें कनेक्शन आसलें. भरपूर पांयची तांणी अनुभव केलो सोर्वेस्पोराच्या सांगातान आनीक मुखार. आनी तांचे हुस्कोतकाय कितें म्हणल्यार तें पळयल्यार आतां मुखार आदामाचे नांवाचो अर्थ म्हणल्यार गरो. कितलोय गरो जाल्यार कसलो फायदो सोर्वेस्पोराचें उतर आयकना जाल्यार. आयज म्हजी उतरां आयकता ती भावां भयणांनो. आदम एकदम गरो आसलो म्हणल्यार सारको सुंदर आसलो. कितलोय सुंदर आसोन कितें फायदो? कितलोय गरो आसोन कसलो फायदो? कितलोय रंग तुजो बरो आसोन कसलो फायदो? सोर्वेस्पोराची आज्ञा मानिनासतना, सोर्वेस्पोराची आज्ञाक म्हत्व दिनात ती, सोर्वेस्पोराची आज्ञा तर तूं पाळिना जाल्यार तो मनीस कितलोय सुंदर आसोन ताचो कितें फायदो काय? कितलो गरो आसोन पासून कसलो फायदो? कितलो सोबीत पासून कसलो फायदो? आमचे मदें कोण आसा काय? तुमी सारके सोबीत दिसत? तुमी सोबीत आसत? तुमी काळे आसत वो गोरे आसत? तुमचे दोळे एकदम बरे आसत?
तूं सोबीत आसूं, गोरो आसूं, काळो आसूं, एक म्हणल्यार तें खरें. तुमकां पळय जल्म दिला पळय तुमचे आवय बापायक तूं एकदम बरो, तूं एकदम सुंदर चेडूं. हें सारकेंच सोत, हें तुमी सोत मानता वो ना? तुज्या वरवीं जल्मला पळय तो पूत, तुज्या वरवीं जल्मल्या ती धूव, तीं गोरी आसूं वो काळी आसूं, तीं कशीं आसूं, तूं तांचो मोग करचो ना? हांव तुमकां विचारतां. तुमी तांचो मोग करतलीं. तुमचे नदरेन ती एकदम सोबीत दिसता वो ना? तुमकां ती सोबीतूच दिसतली. ह्या संवसारांत तुमकां रचून हाडल्या पळय ती म्हज्या मोगाल भाव भयणानो, तुमी दिसोंक कशींय तुमी आसूं, पूण सर्वेस्पराचे नदरेन तुमी एकदम सोबीत. हें सोत तुमी केदींच विसरो नाकात. पूण म्हजो प्रस्न म्हणल्यार तूं कितलो सोबीत आसून कितें फायदो? कितलोय गोरो आसून कितें फायदो? कितलोय सोबीत दिसोन कितें फायदो? तूं सर्वेस्पराची आज्ञा पाळिनाय. तूं सर्वेस्पराक अधीन रावनाय. सर्वेस्पराचें तुका पडोन गेलें ना. आदामाचे जिबेन कितें वसकत काय तुमी जाणाव? सर्वेस्परान आदामाक म्हणलें, हे बागेंतलें दर एक फळां तुवें खावंक जाता, पूण हें फळ तुवें खावचें न्हू, ह्या भाशेन ताका सांगल्या उपरांत आदामान केला पळय ती पयली चूक कितें तुमी जाणाव? ताची बायल वचोन तें फळ खावन आनी उपरांत ताजे लागीं हाडून दिल्या उपरांत ताणें अशें म्हणूंक जाय आसलें, आमकां रचून हाडला पळय त्या सर्वेस्पराच्या आज्ञाच्या हें विरुद्धूच आसा. 4-5 विशय हांव तुका रोखडेंच सांगतां. पयलो, तो गोरो आनी एकदम सुंदर, पूण सर्वेस्पराचे आज्ञांक तो अधीन जावंक ना. दुसरें, सर्वेस्पर वो सर्वेस्पराची आज्ञाची ताका भिरांत आसली जाल्यार तो खरेपणी तें फळ खावचो नासलो आनी सर्वेस्परान सांगलां तें करपाचो, पूण तो भिरांत दवरिना. तिसरें, आदाम कितलो सोबीत आसून कितें फायदो? बायलेचें तो आयकता. बायल कितें सांगो तेंच कोत्ता. पूण खरेपणी सर्वेस्परान आख्या संवसाराची रचना करून तिका आदामाचे हातीन तिजी सांबाळ करपाक दिली. रास करूंक सांगता. घोवाच्या रुपान आपले बायलेचेर ताचे तुवें रास करचें आदामाक ताणें सांगलें. भावा भयणानो, पवित्र पुस्तक म्हणटा फामिलीचो मुखेल तो हो घोवूच. ह्या कुडीची मस्तक जेजू. बायलेचे कुडीचें मस्तक घोव. घोवाची कुडीचें मस्तक जेजू क्रिस्त. हें पवित्र पुस्तकान बरयलां. म्हणल्यार आतां हांगा कितें घडटा? आदामाक एव गाय करून तियेन तें फळ खेल्या उपरांतूय आदामान थिंगासोर तिका सुदरावंक जाय आसली. ती चूक थिंगासोर ताणें सुदरोवंक ना. तो थिंगासोर सफल जावंक ना. ह्या पासत आयज म्हजी उतरां आयकता ती भावा आनी भयणानो, आदामा भाशेन तुजें जिवीत जियेनाकाय. एवे भाशेन जियोनाकाय. सोर पदवेदारा, मोगाच्या सर्वेस्परा बापा, आयज तुवें आमकां एक बरी खबर सांगला. ती सुरवात एकदम बरी आसा, पूण ती आमची शेवट एकदम सावधान आमी रावची. बापा, सुरवातेक सावन शेवटचें काम बरें जावचें म्हणून आयज जे आमचे ओत्मीक आसा पळय ते येता त्या दिसांनी तांचेकीन आनीक सुबेज ओत्मीक आमी जावची. तुजे इच्छे प्रमाणे आमी जियोंक जाय. आमच्या ओत्मीक जिविता वरवीं आमी बेपरवा करची न्हू. फामिली विशयान बेपरवा करूं नाका. आमच्या कामाच्या विशयान आमी बेपरवा जावचें न्हूय. कसल्याच विशयान आमी थिंगा आवश्यकपण दाखयनासतना, अपवित्रपणाक आमी कसली सुवात दिनासतना ह्या आख्ख्या वर्सान सुरवातेक तान शेवट पर्यंत एक अद्भुत रितीन तें जावचें. दर एक पावल आमी मारचें अशें तूं आमकां कृपा दी म्हणून जेजूच्या नांवान आमी मागतां बापा. आमेन. कालवरीचो थाळो क्रूट आनी लोक आयज पळयता. फकत कोंकणीनूच न्हय, तामिलान, तामिळनाडून, कन्नडान, कर्नाटकान, मल्याळमान, केरळांत, उरियांत, ओरिसांत, मराठीन, महाराष्ट्रान, बेंगॉलीन, वेस्ट बेंगॉलान, पंजाबीन, पंजाबांत, भोजपुरीन, बिहारांत, तेलुगून सावथ इंडियेक, उर्दून जम्मू आनी काश्मीर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, गल्फाच्या देशांत, नेपालीन, आसामींत, हिंदी ह्या भाशेन भारत देशाच्या मुखेल भाशांनी जेजू क्रिस्ताचो वो सूप संदेश
दोरेक भाशेन पावयता पळय ती ही पयली सोबा इंडियेचे ह्या इतिहासान आमची कॅल्वरी टेंपल. कित्याक आमी ही बरी खबर सगळ्यांक थिंगा वांट्टाव? कित्याक इतले सगळे भाशेंत ही बरी खबर सांगच्याक आमी कोशिश कोत्ताव. आतां तुमी मातशें आयकात. रोमकाराचें चीट अवेस्पोर 10 वोड 13. कित्याक जो कोण सर्वेस्पराचें नांव घेतलो तो ताचें थारोवण जातलें. कोणाचें थारोवण जातलें? जो सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें कोत्तलो ताचें थारोवण जातलें. जरी कोणाची थारोवण जावंक जाय जाल्यार ताणें केलां पळय ते पातकाचें ताका भोगसणें जाय जाल्यार ताणें सर्वेस्परा कडेन मागणें करचें. जरी तो सर्वेस्परा कडेन मागणें करूंक जाय जाल्यार सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवंक जाय. आनी विस्वास करूंक जाल्यार सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय. सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय जाल्यार कोणें ना कोणें ताका सांगोंक जाय. आनी कोणें तरी थिंगा तें सांगोंक जाय जाल्यार त्या सांगपी मनशाक कोणें तरी ताका पाठोवंक जावो. कल्वरी ताळो ह्या प्रोग्रामाक आदार कोत्ता पळय तुमी कितें कोत्ता जाणाव? हो खालतो सेवक देवाचो पळय थिंगा प्रचार कोत्ता पळय तो ताच्या फाटल्यान रावन ताचो आदार कोत्तात. म्हजे हे संदेश ते 17 भाशेंत आसा. भारताच्या कोणशे कोणशांत फकत भारतानूच न्हय, ह्या वाटेन बांगलादेशान सोकला श्रीलंका पर्यंत उंच नेपाळ पर्यंत आनी हे वाटेन रावता पळय ते अफगानिस्तान पाकिस्तान आनी गल्फ कंट्रीन कल्वरी ताळ्याचो प्रोग्राम पावता. ती उलयतात पळय आनी सोजमतात तेच भाशेन फकत आमच्याच देशान न्हय, आमच्या सोरभोंवतणी आसा पळय त्या सगळ्या देशान हो सुसमाचार पावता. येता त्या दिसांनी एशियेच्या दर एक प्रांतान ही बरी खबर पावयता पळय त्या रुपांत आमची ही सभा सर्वेस्परान ताचेर बेसांव घालचें, ह्या भाशेन मागणें करचें. जें सत आमी जाणाव आमी तें दुसऱ्यांक दाखयना जाल्यार हें कितलें वायट. तुमी एक निर्णय घेयात. जरी तर म्हजी थारोवण जालां जाल्यार कोणें तरी म्हाका जेजू क्रिस्ताचे विशीं सांगलां. नाश जाता पळय तांकां थारोवण मेळोंक जाय जाल्यार ही बरी खबर थिंगा प्रचार करच्याक ह्या सेवकाक सर्वेस्परान दिला. उतर सारकें सुटावें करून तें उतर सगळ्यांक सजमोवंक दर एकल्याक ताची सजमणी मेळचे खातीर हें उतर वांट्टा पळय तसलो सेवक सर्वेस्परान आमकां दिला. ह्या सेवकाची आदार करून हो संदेश आमचो लाखांनी लोकां लागीं तुमी पावोवचो. जायत्या लोकांचें जिवीत सुदरतलें. हो भावार्थ कितल्या लोकां मदें आसा तुमी मातशें हात दाखयात. भावार्थ दवरतात पळय तुमी भाव आनी भयणां कन्यांनी करात. ही बरी खबर दुसऱ्यांक पावयात. सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें कोत्ता पळय ताचें थारोवण जातलें. मागणें करूंक जाय जाल्यार भावार्थ धरूंक जाय. भावार्थ धरूंक जाय जाल्यार आयकोंक जाय आनी आयकोंक जाय जाल्यार कोणें तरी तें सांगोंक जाय. आतां हांव सांगता पळय तसलो सेवक म्हाजे फाटल्यान रावन तुमी कितें करूंक जाय? ह्या सेवकाच्या ताळ्याक जाता तितले भाशेन तें ट्रान्सलेट करून तांचे लागीं पावोवचें. म्हज्यान जें करूंक जाता पळय तें तुमचे लागीं घडचें ना आनी जें तुमी कोत्तात तें म्हजे लागीं घडचें ना. हांव आनी तूं एक जाय जाल्यार हो संवसाराक आमी बरी खबर आमी पावोवंक जाता. ह्या पासत एक निर्णय घेयात. सर्वेस्परान तुमकां पळय हो वेळ दिला. म्हयन्यान एक पावटी वो 2 म्हयन्यान एक पावटी वो 3 म्हयन्यान एक पावटी वो सर्वेस्परान तुजे जिवितान केला पळय तितल्या बरेपणा पासत तुमकां बेसांव फावो जाल्यान दिनवासनी काळजान सर्वेस्पराच्या वावरान आदार करात. आमी सगळीं मेळोन क्रिस्ताची. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.